बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जो आसलो, जो आसा आणि सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां पळोवन आमी खुशाल मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाक देवान आमकां आनीक एक दीस फाव केला, ताका अर्घ दिवया. आनी आमकां एक एकल्याक दिल्ले मिसांव, आमकां एक एक दिल्ले कार्य उभावर आमी शांती पावूंक आमकां हे मिसा भेटेन तेच जेजूची कृपा मागुया. हे मिसांत फिलोमेना डिसुजा ही आमचे भयणी पासत मागुया. आज तिच्या पयल्या वर्साचो उगडास सर्गीच्या बापान आपल्या पुता जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची बागेली तिका कोर म्हूण मागतना आपलो वाडदीस संभ्रमता मरी फेराव, तशेंच आपलो लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटात मिनीन आनी आरिता डिक्रूज तांचे पासत आमी मागुया. तशेंच आमची एक एकल्याची खाजगी इंतेसांवां ह्या विधीचेर दवरून आमकां सगल्यांक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या आडकुडी मदें अखंड भावार्थाची मनशां कोर म्हूण मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडानुसार वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्य सदांच कुवार मारीक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा आमचे बापा, तुजे अगणीत पदवी भोग करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां भोगसणी दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळे काळजान ओतरिकून सर्गीचें सूख आमकां आनी फिलोमेना आमचे भयणीक फाव कर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. नेहेमियासाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगलीं पोरजां एकूच मनीस जाल्ल्या पोरी उदकाच्या धारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार एकठांय जालीं. सोर्वेस्परान इस्रायलाक फर्मायलोलें मोइजेसाचे समृद्धीचें पुस्तक तांणी एज्रास
धर्मशास्त्रांक हाडूंक लायलें. ताणें हें सोबे मुखार हाडलें. सोबेन दादले, बायलो आनी गिन्यानांक पावलोलीं भुरगीं आसलीं. हो 7व्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलोल्या चौकार दादल्यां, बायलां आनी गिन्यानांक पावलोल्या भुरग्यां उजीर भोव सकाळीं ते 2 पर्यंत पुस्तकावेलें ताणें वाचलें. सगलो लोक समृद्धीच्या पुस्तकाक चिंतान कान दितालो. मुड्डोम उबारलोल्या लांकडी उपदेश आसोनार एजरास उबो रावलो. एजरास सगल्या लोकांहून उंच आशिल्ल्यान सगल्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडटच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एजरासान सर्वेस्पराक वर्त्या देवाक दिनवासलो आनी सगले पोरजेन आपले हात उखलून आमेन, आमेन अशें म्हणलें. उपरांत सगलीं बागोवलीं आनी साश्टांगी पडून तांणी सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान देवाच्या पुस्तकावेलें वाचलें आनी ताचो अर्थ असो दिल्लो की सगलो लोक वाचलां तें समजलोलो. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेहेमियास आनी याज्ञीक आनी धर्मशास्त्रीक एजरास आनी लोकांक शिकोवन दितेले ते लेवीत हांणी आख्खे पोरजेक सांगलें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक पवित्र करूंक भेटयलोलो दीस. दुखेस जावं नाकात, रडूं नाकात, कारण समृद्धीचीं उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलोलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरोप खायात, गोड सोरो पियात आनी कांयच तयार करूंक ना तांकांय तांतलें कितेंय धाडात. कित्याक हो दीस आमच्या सर्वेस्पराक पवित्र करूंक भेटयलोलो दीस. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश तुमचें बळ. आनी लेवितांनी सगल्या लोकांक तोंडायलो म्हणून शांत रावात. हो दीस पवित्र, दुखेस जावं नाकात. आनी सगलो लोक जेवंक पियोंक आनी दुसऱ्यांकूय आपलो वांटो दिवंक गेलो आनी आपूण खुशाली करूंक लागलो, कित्याक आपणाक परगट केल्लें ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळोलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोश. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोश. सर्वेस्पराची समूर्त सोर बरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणटायेची जानवाय. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजड. दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे. जबाब, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालसाचो संतोष. भांगरा परस निर्बेल भांगारावून काळाक तांची आस. मोनवा परस पोलेंत्या मोनवावून ओदीक ते घोडवे. जबाब,
सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो खालसाचो संतोष. उद्गाराक उबी रावया. Sorvespora, suisus, sorvespora. Sorvespora, suisus, sorvespora. Sorvespora, suisus, sorvespora. Sorvespora, sorvespora, suisus. जिवीत बोदलात आणि शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sorvespora, suisus, sorvespora. Sorvespora, suisus, sorvespora. Sorvespora, suisus, sorvespora. Sorvespora, sorvespora, suisus. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमची सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सुमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लूण मोळणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण ल्हानग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात. वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय गोरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार हे गोराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फाव आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरां घरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात थंय खायात. थंय आसतीत ते वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोगराची धूळ पुऱ्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणूं जायात. तो दीस पावतोच तसले नोगरा परस सोदोमांक उदीक दिराय मेळटली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आपल्या राज्याची बरी खबर परगटूंक जेजू आनीक 72 जाणांक नेमता आनी पाठयता. आपले बरे खबरेची गोहाय तांकां करूंक आपल्या राज्याचो एक फोटेस्ट दिवंक तांकां धाडटा. आमी बाबा भयणीनो आज खुशाल जावया. दर एक क्रिस्तांव देवान वेंचून काडलेलो. वी आर कॉल्ड, वी आर चोजन एंड वी आर अपॉयंटेड. आमकां देवान आपयल्यात, वेंचून काडल्यात आनी नेमल्यात आपल्या राज्याची बरी खबर परगटूंक. आमच्या हातान हें कार्य वावर दिला. आमी सगळीं सैमानूच मिशनार जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपी. आमी जाणा आदले करारांत मोइजेसान
70 जाणांक विचून काडले. आनी 70 जाणांक एके भाशेन मोइसेसान पदवी दिली. आतां तुमी हो वावर देवाच्या राज्याचो लोकांक बरी खबर दिवपाचो, देवाची काकूत आनी देवाच्या उपदेशांची ओळख दिवपाचो. 70 फुडारी जेजू 72 जाणांक 72 विचून काडटा आनीक तांकां पाठयता. आनी पाठयता आसतना थोडी इन्स्ट्रक्शन्स दिता. ती इन्स्ट्रक्शन्स आमी आयकुल्या. कसली इन्स्ट्रक्शनां? वचात, ल्हानग्या मोदे मेंढरे कशें धाडटा. एवेट पर्सिक्युशन, एवेट चॅलेंजीस, एवेट हार्डशिप्स ऑफ लायफ. इट वील नॉट बी एन इजी गोईंग. जायतीं आव्हानां तांकां फुडो करूंक पडटलो. पूण वचात, ल्हानग्या मोदें मेंढरे कशें तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. मागीर मुखार म्हणटा, बोक्षें बुती वाणू व्हरू नाकात. तुमचे लागीं कितेंच आसता न्हू. आमी भाग्यवन फ्रांसीस de आसिजीची परब केल्या काल. ताका हीं उतरां स्फूर्ती दितात. तो सारको पोबेरलो जाता, कांयच ना. बोक्षें बुती वाणू कांयच घेनासतना पोतयेंत कितें आसचें न्हू. भाग्यवन फ्रांसीस de आसिजी takes these words literally and gives witness to Christ. भाव भयणीनो, आमकां एक एकल्याक देवान आपयलें. देखून आमी खुशाल जावया. हें आव्हान बुकरून आयच्या काळार 21व्या शेंकड्यांत जेजूक आमी पोरगुटूं. ताचें मिशन, ताचें कार्य फुडें व्हरूंक आमकां एक एकल्याक आपोवणें आसा. महात्मा गांधी आमच्या देशाचो बापूजी म्हणटालो खंय, हांवूच एक संदेश. हांवूच एक संदेश. आय एम द मॅसेज. जेजू आयज आमकां एक एकल्याक म्हणटा, तुमी म्हजे बरी खबरेचे गोवाय. न्हूच फकत उतरांनी, वी आर द मॅसेज. आनी हें करूंक बाबा म्हणून तोच जेजू आमकां स्फूर्ती दिता. एकदम गरजेचें तें ताचें उतर आमी आयकूंक आनी तेच्या उतराक आमी खालती रावंक. अशेंच शिसांनी केलें. जेजूचो संदेश आपणायलो. हे संदेशाक ती खालती रावले. दे वर ओबिडियंट टू द मॅसेज ऑफ जीजस एंड दे बो फ्रुट्स. भाग्यवन जिवांचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. वचात आनी फळां दियात. तोखता तसलीं फळां दिवंक तुमकां धाडटा. आमकां एक एकल्याक पाठयल्यात बाबा भयणीनो. आमच्या आसण्यान हो समाज, ही आमची पवित्र सभा आनी दर एक मनीस जो आमकां मेळटा ताचे सगळें जेजू दिश्टी पडून दी. जेजूचो संदेश तांकां पावून दी. तांकांय जेजूच्या हिंडाचे मेंढरां जावूं दी. हीच कृपा आयज आमी हे मिसांत आमकां मागून घेवया. पेटोवणे वेळार गायन गावुया C25 ना आमचे लागीं, पेज 39. C25, पेज 39.
बाबा घे तू मानून हे समगेले बोटूने पण ताच्यान कशें दिताव घालून तुका आमचें सिनोर बरी भावनी आमचें बलिदान सोरपदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन कोण वेळा बाप्पा आमी तुका ओंपता ते जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगळे देण्याची निरंतरी वावती जोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शासनाचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर तू स्वर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयीसोर सर्वेस्पोराचे नावे येतात ताकासून बाप्पा खरोच पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर करूची. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मननाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडमणीची काळ सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्ट आयिल्लेची पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवडे बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका परीक मोगान वाडोय.
पूण नवजिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमचे सगळे भाव भयणीची काकूत कोण तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पुर्तुरीत कमोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता वारो मरी ही देवाची माई संगती बेगीन धरोम दोतान सरकारी तुका मनवल्यात सगळे बॉक्स बरोबर ससनच्या सुखान आमकां वाडय तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक भयणी भावांनो आमकां एक एकल्याक देवान विचून काडल्या आमकां आपयल्यात आमकां नेमल्यात ताच्या राजाचे बरी खबरीचे गोवाय जावं आमच्या आसण्यान आमी जूय काडूक आसा जूय दुबाव आसा जूय झगडीं आसात जूय वायटपण आसा तें सोंपोवन ताचे मोगाचे दूद जावं हें करूंक तोच जेजू आमकां आपल्या जेवणांत पोसता जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन तयार जातना ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी आमचो दिसपटो इग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्या आमी बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे हिशोबार म्हणे तिका शांती दी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं खुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली शेळीच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावुया D7 देव जाता मनशाचे कान पेज 50 D7 पेज 50 देव जाता मनशाचे कान
जेजूचे आनी आमचे बापा, आमच्या आत्मेचे तशेंच कुडीचे सगल्या वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावं. जशे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशें स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. आज सांजे 4:30 वरांचेर तीर्थ सांजे उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, मीस, सेरमांव आनी पवळम संस्काराक मागणी. आमचे बरोबर आसतलो रेडेम्पटरिस्ट पाद्री फादर एंथनी लॉपीस आनी ताची टीम. वेळ काडून ह्या सांजेच्या आक्तांत वांटो घेवया. पयले ब्रेस्ताराक इरीत आमचे इगोजीन आमी करता हिलिंग सर्वीस. तरेतरेच्या आडकोडींक, तरेतरेच्या प्रश्नांक, तरेतरेच्या पिडांक जेजू ओकोत. बरे भाशेन हे रितीन सगळ्यांनी वांटो घेवंक मागता. 4:30 ती 8, 4:30 ती 8 ही रीत चलतली. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आमचे इगोजेन सदां भाशेन सांजे 5 ती 6 कुमसारां आनीक 6 वरांचेर जेजूच्या काळजाक भेटयलेले मीस आसतले. आमची आळगांवकारां काल दिल्ली वचूंक भायर सरल्यान. हो कोंकणी प्ले रॉंग नंबर पिटर वाजाचो. आमी तांकां बरें आवडयता, बरी वियाज. आनी थंय दिल्ली गोंयकारांचो एकवट ही संस्था हो तियात्र दाखयता. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हें आमंत्रण आमच्या ताळगांवच्या ड्रामाटीक ट्रूप हांकां फावो केलें देखून. हो शो बरे भाशेन जावंक तांचे बसत मागुया आनी आमचे बरे आवडे तांकां कुडीत करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगांत आनी शांतींत तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक येवन गावया F7. जेजूक आमचे मदें दवरून पेज 88. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवून
Soliami purtungaran Tachamogat munsyang jigu Jesu kam chimo de doru Eka pritina tivu Soliami purtungaran Tachamogat munsyang jigu Jesu solo mogarostia Mogarosto amidoria Peleazza qui Gesù keli Peleazza qui amigoria Gesù kam chimo de doru Eka pritina tivu Soliami purtungaran Tachamogat munsyang jigu